कोण टेंटांत रावल्यांत कोण ते कटोवणाची कामां करतात आमचे तितलें टेन्शन तांकां बिलकुल ना. ती समाधानान आसात. तांकां जें कितें मेळ्ळें ताजेर बरें न्हिदतात. आपल्याक कितें जाता म्हणलें बिलकुल ना. तर दुबळी कोण आपणा लागीं कितलें आसल्यार पावना म्हणून कोण गमटी आड घालतात पळय दुसऱ्या मुखार ती निजायकी दुबळी देवाचें उतर म्हणटा. आवय बापाय जीव आसो न्ही तांच्या घरची वाट रावन गेल्या पळया ती भुरगीं निजायकी दुबळी. देखून आमकां हर एकल्याक जुबल्यो जाय. बाळो जेजुताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या वर्साच्या फेस्ताक तयार जावन नव्यान असो पयलो दीस आमी आचरण करता. आनी येदोळच तुमकां कळिल्ल्या प्रमाणे ह्या वर्सा आमी 2 जुबलेव आचरण करता. पयलो जुबलेव आमकां सदां 3 वर्सां जावन परतून आमी आयकते आसा 2025 जेजूच्या जल्माचो जुबलेव एक. आनी एक जुबलेव कसो कळीत आसा की थोड्यांक कळीत आसा. आनी एक जुबलेव पवित्र सभेंत भगवंत तेरेज लानफूल तेरेज हिका शांतीपणाचो 100वें शांतीपणाचे 100वें वर्स म्हळ्यार सांत म्हण पासान 100 वर्सां जातात. अशे 2 जुबलेव आमी आचरण करता. आनी त्या देखीक आयच्या दिसा पयलें वचप आमी आयकलें जुबलेवा विशयान. जुबलेव कसो करूंक जाय गी म्हणून 50वें वर्स जुबलेवाचें वर्स म्हण तुमी आचरण करूंक जाय म्हणून देवाचें उतर आज आमकां सांगता. पूण जुबलेव कोणाक म्हण कळाचें जाल्यार जुबलेव कसो करीजे म्हण सांगलां म्हणून वाचल्यार मात्र कळटा, नाजाल्यार कळचें ना. म्हजे लेखार देवाचें उतर वाचल्या उपरांत म्हाका समजल्लें जुबलेव दुबळ्या खातीर. जुबलेव आसचो दुबळ्यां खातीर, बाकीच्या खातीर न्ही. आतां दुबळी कोण म्हणलें एक सवाल येता. दुबळी म्हळ्यार कोण? आमचे प्रकार दुबळी म्हळ्यार खावंक जेवंक नातले जावं पुरो कणा जेवणाचो तत्वार रावंक बरी सुवात ना, बरें न्हेसोंक ना, तसल्यांक आमी दुबळी म्हणून चिंताव जावंक पुरो. पूण हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे ती नीज जावन कोण टेंटांत रावल्यांत कोण ते कटोवणाची कामां करतात आमचें तितलें टेन्शन तांकां बिलकुल ना. ती समाधानान आसात. तांकां जें कितें मेळ्ळें तें खातात, जेवतात आनी जें काम करतात ताजेर बरें न्हिदतात. तांकां आमचें तितलें टेन्शन आमचें तितली कंत फाल्यां कितें जाता म्हणलें बिलकुल ना. तर दुबळी कोण? मोगाचो न्हू, देवाच्या उतरा प्रमाणे बायबला प्रमाणे दुबळी जायतीं आसात. एकच सांगता. आमी त्या कॅटेगरींत आसां जाल्यार आमी चिंतून पळोवचें बरें एक फावटी. दुबळी कोण बायबलाच्या दृश्टीन? आपणा लागीं कितलें आसल्यार पावना म्हणून कोण गमटी आड घालतात पळय दुसऱ्या मुखार ती निजायकी दुबळी देवाचें उतर म्हणटा. कोण आपणा लागीं कितलें आसल्यार पावना म्हणून हर एक दिसा टेन्शनार आसात, खंतीन आसात, तांकां नीज जावन जुबलेव जाय. आनी जीं कोण तांचें सगळें कुटुंब सांगात जिवें आसूं सांगाता एकामेका उलयनात पळया ती नीज जावन दुबळी. सगळे कुटुंब आसूं कोणा एकामेका लागीं उलयनात ती तांचे इतली दुबळी कोणीय नात ह्या संवसारांत. आवय बापाय जीव आसूं तांच्या घरची वाट कोणाक भुरग्यांक विसरोन गेल्या पळया ती भुरगीं निजायकी दुबळी. तांच्या प्रास दुबळी कोणी आसची नात. कोण पळया पेल्या कडचें जाता तितलें वण खाणें आपूण खातात ती दुबळी. कित्याक तांकां नीज जावन तांच्या जिविताचो अर्थ समजूंक ना. कोण पळय बरी कूड आसून मोत आसून जाणवे आसून बरी सवाय आसून स्वाम्याच्या सेवेंत नात ती निजायकी दुबळी. कित्याक हांगा जाले उपरांत आमी खंय येता म्हणलें तांकां आजून कळीत ना. देखून जें कितें इतलें परत दिलां जाल्यार हें ना, हें पावना, हें समाना, तें समाना म्हणून सुजी येतात आनी निमाणें निजायकी तांकां तांच्या जिविताचो अर्थ समजूंक ना. देखून ती नीज जावन दुबळी. आनी हांकां सगळ्यांक जुबलेवाची गरज आसा. म्हळ्यार 50वें वर्स एका वर्सापणी तांणी तांच्या जिविताचें अवलोकन करूंक जाय. कित्याक ना जाल्यार आमचें जिवीत ह्याच गुलामपणांत आसतलें, सुटका मेळची ना आमकां. आयचो थीम आसा कितें? सुटकेचो सुवाळो, कुरपेचो वाळो. सुटका मेळ्ळेल्यांक मात्र कुरपा. सुटका मेळोंक ना जाल्यार गुलामपणांत आसा जाल्यार खंडी जावं तांकां कुरपेचो अनुभव जायना. आमी गुलामपणांत आसांगी आमी कोणाच्या अंडर नाव, कोणाच्या हाता खाल नाव जाल्यार आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत, आमच्या भितर
दुसऱ्या संगतींक आमी गुलाम जावन आसाव. देखून देवाच्या कृपेचो आमकां अनुभव जावचो बारी उणो जाला. देखून आमकां जुबलेव जाय, देखून आमकां हर एकल्याक जुबलेव जाय. आनी जुबलेव कसो करूंक जाय म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिलात. जुबलेव म्हणटाना कितें म्हणटा, एक बरें बँड करचें, गरनाळी फटोवच्यो, पुरुशा वेसो, हें सगळें भायर सोबीत. पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां तें करूंक सांगना. कशें तुमी जुबलेव करूंक जाय म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता, खंयसर पळयात तुमचे संबंद तुटोवन गेल्यात ते पाटी हाडूंक प्रयत्न करा. होच जुबलेव तुमकां. खावचें पिवचें, गमात मारचें, भोंवचें आनी सांत मारी करची तें बरें सोडा, तें सोडया. तें हर एक वर्स आसतलें, तें गरजेचें न्ही. देव म्हणटा तुमकां न्ही जावन जुबलेवाचो कृपेचो अनुभव जायचे जाल्यार खंयसर तुमचे एकामेकाची बांद तुटलेले आतां सोमा करा आनी त्या वेळार जुबलेवाचो अनुभव तुमकां जातलो. खंयसर ओमचें आनी लोमचें बिजनेस आसा पळया, ताका इल्लें रेस्ट दिया. हें इल्लेशें तुमी निजाकी वाचलें जाल्यार इल्लेशें एक्सेप्ट करूंक कशें जाता. कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा इस्रायलकारांक, इतल्या वर्सां तूं भुमीर तुमी गळल्लें आनी ओंपुल्लें आनी लुवल्लें पुरो, ह्या वर्सा रेस्ट दिया भुंयक. तुमी कांय करचें नाका. सगळे वर्स कितले दीस, 1-2 म्हयने न्ही, सगळे वर्स 365 days, एक वर्स काम ना, बंद. आतां आमी खंय म्हणी घरा बसले जाल्यार वगेच काम नासतना आमच्या घरची आतां सादारण वर बंद जातात. 1 म्हयनो रावल्यारच कामाक वचना, तो न्हिदलो, आतां काम ना, तो कितें लेजी. म्हळ्यार आमकां कितें म्हणी करीचें, कितें म्हणी करनासाचें, ना जाल्यार आमी खंयी वी आर लॉस्ट, खालें जालां आमकां, खालें सोमाना, मोत सोमाना म्हण चिंता. देव सांगता ना, इट इज नॉर्मल टू टेक रेस्ट. 1 वर्स वगेत बसा, कितें जाता, आमी बसोना गे, 1 वर्स बसोना गे, बसयला देवान आमकां 1 वर्स, वगेत बसलां, समासले आमी, कांय जावना. जिवीत बरें जालें, आमची इल्ली मोत दुस्पटली ती बरी जाली, कुडींत भलायकी बरी आयली, समाधान मेळ्ळें इल्लें. देवा कळीत आसा मनशाक न्हीद जावन कितें जाय, रेस्ट जाय. सर्व ताच्या राटावळी मदें एक रेस्ट जाय. देखून हांगासर हें बिजनेस आसा पळय, ओमचें लुवचें, तें बंद करा. म्हळ्यार पहिल्यांत कामाक वचनाकात म्हण न्ही, पूण त्या कामांत जाता तितले दीस रात ओवर टायम करणं, कश्टोवचें, न्हीद नासतना कश्टोवचें, भलायकी पाड जाल्यार कश्टोवचें. देव म्हणटा ही गरज ना. कितलें आसा तितल्यांत समाधान पावचेंच एक संतोष. आनी तिसऱ्यान दुसऱ्यान वण खाण घेवन खंयचें पळय, त्या संस्कृतेंत हांव इल्लेशें भायर या म्हणटा देवाचें उतर. आमी कोणी दुसऱ्याचें वण खाण घेवन खायना, आमी तितली भुकेल्ली न्ही. पूण थोडे फावटी आमी समजूंक जाय, हे खावचे विशयी मात्र न्ही, हेरांचो वेळ जावंक पुरो, वा हेरांची मानमर्याद जावंक पुरो, हेरां विशयांत आमी उलोवचें जावंक पुरो, हें पुरा. हेरांचें कितें म्हणलें आसा तें आमी खावचें संस्कृती आमकां आसा, आनी हाचेंत हांव इल्लें भायर या म्हणटा देवाचें उतर. आनी हें सगळें सोमा केल्ल्या उपरांत आमकां देवाच्या कृपेचो अनुभव जाता. ते दळ पर्यंत आमी गुलामपणांत आसा. सुटका कितें म्हण कळीत ना. केदळा आमची खंती बदलाक समाधान येता, आमच्या भियां बदलाक बरवसो उदेता, आमचें तें आसचें अपधैर्य वचोन विश्वास येता, आमच्या कवगीपणाक बदलाक उदार मोन येता, आमच्या हंकारा बदलाक कृपा आमच्या भितर येता. तो वेळ आमकां जुबलेवाचो अनुभव जाता. तर मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, न्हीद जावन जुबले म्हळ्यार आमचें जिवीत कितलें सिंपल म्हण समजता, तितलें बऱ्या रितीन देवाची कृपा आमकां अनुभव करूंक जाता. जुबलेवाचो मुखेल उद्देश आसो कितें म्हळ्यार सक्कडांनी भियाबिणें आनी तृप्तेन जियोवचें, विदावट फियर आनी विथ कंटेंटमेंट. हे 2 आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमी सुटकेची परसा, वी आर फ्री. खंयसर आमकां तृप्ती आसा, जें कितें आमच्या लागीं आसा हें पुरो म्हणली तृप्ती आसा. दुसरें आमकां कोणाचेंच बेना, खंयच्याय रितीन नास जाता, तें फाल्यां म्हाका मेळचें ना, फाल्यां कितें आमी करून दवरचें म्हणल्यार तें बें आसा पळय. हे 2 संगती आमचे समा जाल्यो जाल्यार आमकां न्हीद जावन सुटकेचो अनुभव जाता. पळया जायत्या जाणांक आमकां कसली संवय गे म्हळ्यार कितें उणेंपण आसा तें सोदची संवय. म्हणजे तें कितें उणें आसा तेंच हांवें सोदचें चड करून, म्हणजे तें कितलें बरें आसा तें सोदचें भारी उणें. तें दुसऱ्यांनी सांगाचें, तुका बरो ताळो आसा, तूं सोबीत आसाय, तुका हें काम करूंक जाता, तुका हें बिजनेस करियेत, तुवें लिडरशीप काणगे येत, हें दुसऱ्यांनी सांगाचें. आमकां मस्त फावटी आमचेरच अपधैर्य आसा, जाता गी, जायना गी, म्हाका जायना गी, जाता गी, हें आमकां आमचेच विशयान आमी उणेंपण बगचें. पूण हांगासर पळया, देवान आमकां हर एकल्याक 100% जाय तितलें आमकां दिलां.
तें मात्र आमी वळखून घेना तितलेंच. आमकां हर एकला कितें जाय तें सगळें दिलां. सॉक्रेटीस म्हणलो एक तत्वशास्त्री आसलो. सॉक्रेटीस पळोवंक मस्त भिरांकूळ आसलो. काळो न्हय, भिरांकूळ म्हळ्यार ताका एक फावटी पळयल्यार दुसरे फावटी गोवन पळोवचे तसले भुरगीं पळोवची ना, त्या रितीर आसलो. ताका बायल आसली, ती सोबीत आसली. जायत्या स्त्रियांनी तिच्या लागीं हर एक फावटी येवन विचारचें आसलें, तुजो एक केशीर कला बायले कडेन येवन विचारचे, तुका दुसरे कोणी मेळोंक ना गे. वचून असले इतल्या काळ्या भिरंकूळ मनशां सांगात आसा हितून कशें ताचें दीस रात तोंड पळयताय. आमच्यान बणी जावचें ना बा. ताका ती म्हणटाली कितें करचें, ताचे पयलें दुसरे कोणी मेळोनात. मागीर ती म्हणटाली, आतां तुमचे गोवात पळया सोबीत आसात न्ही, तांचें तोंड सोबीत आहा न्ही, कितल्या जाणांची ताची वळख आसा. म्हज्या गोवाची सगळ्या वळख आसा. सॉक्रेटीस आज हांव उडास काडटा जाल्यार तो कितलागी शतमान आदी जियेल्लो. तोंड ताचें काळें आसूंक पुरो, पूण ताची जाणवाय, ताच्या जाणवायेक लागून आज ताचे विशय शिकतात भुरगीं. म्हळ्यार एक संगत तुजें तें ना जाल्यार आनी एक संगत देवान दिल्या. हें आमी समजनासतना की तें दिवना त्याच विशयांत आमी रडता दीस रात रडता. रावंक पुरो भुरगीं जावंक पुरो व्हडां. सांत तेरेज, ल्हानफूल तेरेज, ताच्या लागीं जायतें उणेंपण आसलें. आमी सांत म्हणले फुडें कितें चिंतूंक म्हळ्यार तांच्या लागीं कांय इम्परफेक्शन नासलें, कितेंय उणेंपण नासलें, ती शिदा वयर तावन येयली ना. तांच्या लागीं आमचे बरी जायत्यो आस्कत आसल्यो. तिचें तें उणेंपण आसलें कितें, ती जियेली 24 वर्सां मात्र ह्या संवसारांत. 9 वर्सां कोवेंतांत, ल्हान प्रायाची ती 15 वर्सांच्या प्रायर कोवेंताक गेल्ली. थंयसर तिचे सातशी पुरो मालगडी हाची तिच्या वडली हें ल्हान भुरगें. आनी थंयसर दुसऱ्या मालगड्या माद्रे सांगात जिवंक कश्ट जाल्यार ती वेता. आनी ताचे उपरांत ताची आवय ल्हान आसतना सरली. तें एक कितें दूख भितर आसलें. ती कोवेंताक गेल्या उपरांत तिचो बापूय सादारण पिसांतूर जालो. ताका ताची पिडा आसली, तो पिसांतूर जालो. तेंय तिका एक शॉक आसलो. ताचे उपरांत तिका टीबी आयली. ती कश्टाली निमाणे घडये पर्यंत कश्टाली. पूण एक सांगात कितें म्हळ्यार तिच्या लागीं कितें उणें जालां जाल्यार तिका एक घट्ट कळीत आसलें, देव म्हजे सांगात आसा. हेंच तिचें एक प्लस पॉयंट. देव म्हजे सांगात आसा. कितें उणें जाल्यार तें उणेंच न्ही. पिडा आयली ते म्हणटा म्हाका आनिल्ली पिडा धाड, प्रॉब्लेम ना, हांव कांय त्या विशयान टेन्शन करना, तूं म्हजे सांगात आसाय. दिस इज वॉट कॉल्ड कॉन्फिडन्स इन गॉड. तिचें एक उतर कॉन्फिडन्स इन गॉड. कितेंय वचूं दी, कितेंय येवं दी, देवाचेर देव सांबाळता म्हणलें कॉन्फिडन्स तुमच्या जिवितांत घट्ट धरा. दुसरें कांय जावं दी ह्या संवसारांत कांय जायना, तुमकां कोणें हालोवंक जायना. फादर क्लिफोर्ड एक दीस म्हणटालो ताच्या शर्मावांत, कोणाकी कितें जायचें म्हण जाल्यार तें कोणें आडावंक जायना. आनी त्या दिसा तें ताका घडो नजो म्हण जाल्यार तें कोणेंय घडोवंक जायना. एक्सिडेंट जायचे म्हण जाल्यार जातात, कोणें कांय करूंक जायना. तूं खाली सायडींतल्यान गेल्यार कोणी येवन मारता. पूण त्या दिसा तुवें वांसाचें म्हण सांगल्यार तें कोणें कितें तूं काराक लागून पलटी जावन आनी खंय पडोवन जिरयेंत पडोवन जाल्यार तूं उठोन येताय. म्हळ्यार देव म्हाका सांबाळटा म्हणलें कॉन्फिडन्स तुका आसल्यार पुरो ह्या संवसारांत बाकीचें सगळें तुवें सोड. हाकाच म्हणटा तुमी खंत करिनाकात, पयलें सोदा तुमी सर्गेचें राज आनी तुमकां सर्व संगती मेळटल्यो. तेरेज हेंच करनासली, जें कितेंय येवं दी वचों दी उणें पडों दी, देव म्हज्या सांगाता भरपूर रितीन आसा. देखून ह्या वर्सा ह्या जुबलेवाची कृपा आमी अनुभव करीत जाल्यार हांवें सांगलें सुटकेच गुटू एकच कितें म्हळ्यार चड करून देवाचेर आमी होंदोवन जियोवचें, मेळिल्ल्यांत तृप्ती पावची आनी जें कितें आमच्या लागीं उणेंपण आसा तें सोडून देवान कितलें बेसव आमकां वतल्यान तें आमी मतीन दवरचें आनी सगळें देवाचें सोडचें. आनी ह्या वरवीं आमकां ताची कृपा चड आनी चड मेळटली. सांत पावल म्हणटा म्हज्या अस्कतकायेंत देव आसा, देव ताची बळवंतपण दाखयता. हांव कितलो अस्कत जाल्यार देव म्हज्या सांगात आसा, तो सगळें करता म्हूण म्हाका दाखयत तें आसा. देखून आमचें तें कितें उणेंपण आसूं दी, देव म्हज्या सांगात आसा म्हणलें एक चिंता आमच्या जिवितांत आसलें जाल्यार बाकीचे सर्व संगती त्या जाग्यार पडटात म्हणलें आमी उडास सोरया आनी हो सुटकेचो संभ्रम वर्त्या मोगान आनी संतोशान आचरण करया.